विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल अजून लागपाचो आसा, पूण त्या पयलींच पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर केल्ल्या प्रभाग फेररचनेचेर बोवाळ जाला। मांद्र्या प्रभाग फेररचनेचेर संमिश्र प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। कांय जाण आवाज उठयतात जाल्यार कांय जाण येवकार दितात। मांद्र्या पंचायतीची प्रभाग फेररचना करतना प्रत्येक वार्डात मतदारां मदीं समानता दवरूंक ना। कांय घरांचो पट्टो एका वार्डांतल्यान दुसऱ्या वार्डांत घातला। हे प्रकरण वेचून येयल्ल्या पंचांक कफुसांवांत उडयतले। मांद्रेचो आपाचो फुडारी प्रसाद शहापूरकारान म्हटलां, प्रभाग फेररचनेत खूब त्रुटी आसात आनी त्यो निर्वाचन अधिकाऱ्या मुखार हाडपाचो यत्न करतले। ह्या गजालींकडे दुर्लक्ष केल्यार खुबश्यो समस्या निर्माण जातल्यो। जर सर्वसामान्य मनशान प्रभाग फेररचनेचें म्हत्व जाणून घेवंक ना, तांची कामां वा तांच्यो पंचायती कडल्यान जायत्यो अपेक्षा आसात त्यो पुराय जावच्यो ना आनी तो त्रासांत पडपाक शकता, अशें शहापूरकारान म्हटलां। आणि विद्यमान स्थितीत जो ड्राफ्ट तयार झाला त्या ड्राफ्टात खूपशा गोष्टींची कमतरता आसा। सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे समानता ना। हो ड्राफ्ट मतदाराचेर एकूण मतदारच्या आधाराचेर केला आणि मतदार किंवा लोकसंख्या अशी दोन पर्याय असतात, तर मतदारांची निवड करून प्रभागाची रचना केला। पण ती ही रचना करता आसतना मतदारांक समानता दवरूंक ना। देर इज नो इक्वॅलिटी, इक्वल प्रपोर्शनेट काय ना। कोणाकडे 600 आसात खंयच्या वॉर्डान, कोणाक 800 900च्या हातून गेल्यात, कोण 400 आसा, कोण 500 आसा, ती समानता दिसून येवना। दुसरी, प्रभागात जी जिओग्राफिकल आमची भौगोलिकता आसा, ती सलगता जी आसा ती वॉर्ड फ्रेम रचनेच्या बाबतीत दिसून येवना। आणि त्याच्या फुडची प्रॉब्लेम असो जालो की काय असे पॅचीज आसात। एक जो वॉर्ड जर आसा त्या वॉर्डातलो एक असो कुडको आसा घरांचो, तो काढलो आणि दुसऱ्या वॉर्डान तो ऍडजस्ट करपाक घातलो। तेतूंतल्यान सगळं हे जालां, मॅस जाला। आणि ह्या सगळ्याचो परिणाम जर आता आमी लक्ष दिवंक ना आणि निवडणूक जाल्या उपरांत विकास कामात एखाद्या समस्येत, मतदाराच्या समस्येच्या वेळाचेर जाव येता। अशा प्रत्येक प्रभागाची जर स्वतंत्रता जर आम्ही दवरूंक ना जाल्यार काम करता आसतना त्या पंच सदस्याक त्रास जाव येतात। काम करता एखाद्या नागरिकाक जर समस्या उद्भवली आणि तो पंचायतीच्या पंच मेंबराकडे गेलो जाल्यार तो म्हणूंक शकता की तुम्ही माझ्या वॉर्डान पडनात ना, तर तुम्ही अमुक पंच मेंबराकडे चला। सो अशा अनेक गोष्टीची ह्या आसात, डिफिकल्टीज अरायज जावंक शकतात। गेल्या वेंचणुकेत आपली मतां दुसऱ्या वार्डान गेल्लीं ती आतां परत आपल्या वार्डान येयल्या, देखून आपल्याक प्रभाग फेररचनेचेर कांयच समस्या ना, अशें मांद्रेचो पंच प्रदीप हडफडकारान म्हटलां। म्हाका काय प्रॉब्लेम ना, कित्याक आसा तशेंच जॉग्राफिकली तेमी पयलीं तशेंच आसले। एक कांयतरी एक 20 ते 30 मतां म्हाज्या हे सायडीची ती ते सायडी आहली, ती हे फावट जॉग्राफिकली करून ती 20 हेवटेन गेले आनी कांय प्रॉब्लेम ना, आसा तसोच आहा। हे 3 टर्म आतां जो वॉर्ड आहा तो तशेंच वॉर्ड आहा। म्हाका दिसता वॉर्ड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आनी 5 नंबर हेतून काय हे जावंक ना। म्हाका दिसता फुडले सो त्या हेतून कितें तरी मातसो प्रॉब्लेम जाला, नाजाल्यार ह्या हेतून कांयच प्रॉब्लेम जावंक ना। म्हाका तरी म्हाज्या वॉर्डाक तर कसलोच प्रॉब्लेम ना। गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार।